गोवा गव्हर्मेंट जो आसा तो कंप्लीट फेलियर जाल्लो आसा. तांचे कडेन परफॉर्मन्स दाखोवपाक अजिबात कांय ना. आतां जो CAA कायदो काडला आनी उपरांत NRC येतले म्हणटा तें घेवन आतां भाजप सरकार आपले बँड वाजोवपाक लागला. म्हाका एकूच म्हणपाचें आसा, हो कायदो काडचे पयलीं जे 106 खासदार आसा पार्लमेंटान जांचेर सिरियस क्रिमिनल केसीस आसात त्यो पयल्यो निकालान काडच्यो म्हणून एक कायदो करा आनी तांकां कोणाक वचपाचें तांकां भितर धाडा, जेलीन धाडा आनी मागीर विचार करा की हे अशे इनोसेंट जे लोक आसा तांकां अचानक नॉन सिटीजन करून डिटेन्शन सेंटरान धाडपाची जी येवजण आसा ती मागीर ताचेर विचार करा. पयलीं खासदार जे आसा सिरियस क्रिमिनल, रायट फ्रॉम मर्डर टू रायटींग टू रेप आनीक हेज्यो सिरियस केसीस IPC ना तसल्यो केसीस ह्या खासदारांचेर आसात त्यो पयल्यो निकालान काडच्यो. आज देशभरान CAA आनी NRCचेर बोवाळ जाल्ला, सगळे कडसून विरोध जायत आसा. गोंयानूय विरोध जाल्लो आनी आयज भाजपात सरकार आनी थंय एक 10 जाण जे इलिगली ट्रान्सफर केल्ले तांचे सगळे हे सरकार आयज फर्मान सोडून हजारांनी लोकांक एकठांय करूंक सोदता, समर्थन दिवपाक ह्या CAA आनी NRCक. आमचो पयलो प्रश्न ह्या 10 जाणांक जे आपली बॉल्सां भरपाक काँग्रेस सोडून भाजपान गेल्ले तांकां की तुमचें ह्या CAAचेर आनी NRCचेर कितें मत आसा? काय तुमकां फर्मान सोडलां आनी त्या पक्षान कितें तरी खावंक मेळटा, तुमचे विकासाच्या नांवान बॉल्सां भरता म्हणून तुमी ताका समर्थन दितात? जाल्यार तुमी इलेक्शनाच्या वेळार ह्याच BJPच्या अगेन्स्ट उलोवन BJPक गाळी घालून मतां मेळोवन गेल्ले, तो आयज लोकांचो विश्वासघात करून थंय कशे रावले? हालीं आतां क्रिस्मसाचें सिजन सोंपलें. क्रिस्मसान एक काणी आसा, तातूंत जुडास म्हूण आसता तो आपल्या धनयाचो विश्वासघात करता आनी विश्वासघात करतकूच ताका फुडें तें सहन जायना म्हणून तो आपलो जीव सोंपयता, आत्महत्या करता. आयज हे 10 जाण लोकांचो विश्वासघात करून गेल्या, मतदारांचो विश्वासघात करून गेल्या, गोंयकारांचो विश्वासघात करून गेल्या. ते जुडासा भशेन वागतले काय आमकां आपलें एक्सप्लेनेशन दितले काय आपलो जीव सोंपयतले? हो प्रश्न आमच्या मुखार आसा. तशें पळोवंक गेल्यार CAA परस गोंयांक सारको सतावपी म्हणजे म्हादयचो प्रश्न आसा. म्हादयचें उदक वळयलां. म्हादय बचाव आंदोलन नांवान गोंयभर सगळे कडेन बोवाळ जालो, निदर्शनां जालीं, विरोध जालो, निशेध जालो. तेन्ना भाजपाचे कार्यकर्ते खंयसरूच भायर सरले ना. पक्षनिश्ठा म्हणटा ती इतली पक्षनिश्ठा म्हणून इतले सारकें चाटप, भायर सरचे आसले तेन्ना सरूंक ना. आनी आयज CAA जे तुमकां कांय कळना तेजेर हें समर्थन करपाक तुमी भायर सरल्या. फाल्यां 10 वर्सांनी जेन्ना उदक हाडटले आनी तुमी तानेक तळमळटले तेन्ना तुमचें कितें जातलें तें तुमकां कळचें देखीत ना.